ज्याची आपण सेवा करतो त्या देवतेची कृपा लागते ती आहे। आणि म्हणून 110व्या या सोहळ्यानिमित्ताने आज आणि उद्या आपण पांडुरंगाबद्दल, विठ्ठल रखुमाई बद्दल, त्यांच्याबद्दल ज्या कथा आहेत, त्यांनी जे संतांच्या जीवनात बदल घडवून आणले आणि ते आपल्यापर्यंत पोहोचवले, निरनिराळ्या प्रकारचे ग्रंथ रचले, हे सगळं आपण पाहणार आहोत। तर दिंडी आमची मुख्य दिंडी जी आसा ती दिंडी 10 तारखेक आयतारा जावपाची आसा। ताजे पयलीं 2 दीस तुळशी परिवार आनीक सिद्धिविनायक महिला भजनी मंडळ हांचो भजनाचो कार्यक्रम जातलो। आनीक 10 तारखेक सकाळी 7 वरांचेर देवाची धार्मिक विधी अभिषेक जातलो। आनीक मागीर 10 वरांचेर सुरेंद्र बोरकार बोरी हांच्या भजनाचो कार्यक्रम जावन दनपारां महाआरती तीर्थप्रसाद जावन बरोबर एकाक सुमार अन्नदान म्हणल्यार अन्न महाप्रसादाचो सुरंग केल्ली आसा ती महाप्रसाद जातलो। आनी सांजचे 4:30 वरांचेर ज्या भायल्यान आमच्या राज्याच्या भायल्यान जे वारकरी येतात तांचो खास भजनाचो कार्यक्रम। आनीक मागीर बरोबर 6 वरांचेर जी पारंपारीक आमची दिंडी जी म्हणटा आमी ग्रंथ पवित्र देवाचे पवित्र ग्रंथ देवाची मूर्ती घेवन रथाक तेची स्थापना जातली। आनी हो उत्सव गेली 109 वर्सां अखंडपणान मडगांवांत चालू आसा। गोंयचो एक नामनेचो असो हे उत्सव, एक अवघेच कांय उत्सव धरल्यार जो दिंडीचो आस्पाव जाता। आयच्यान उद्घाटनान सुरवात जाल्ली आसा। ह्या दिंडी महोत्सवाचें उद्घाटन प्रिन्सिपल रमेश सप्रे गुरुजी यांच्या सहस्ते हांगा जाल्लें आसा। आनी आज आमचे मदीं उद्घाटनाक खास पावणे म्हणून महेश कोनेकार उपस्थित आशिल्ले। सगळे देवस्थानचे सगळे सभासद वांगडी हांचे उपस्थितीत समयी प्रज्वलन करून ह्या दिंडीचें उद्घाटन जाल्लें आसा। आनी आज ताचे नंतर हांगा अखिल गोवा पातळीचेर वेशभूषा स्पर्धा जाली आनी ताका अखंड आमचो भरपूरसो आमकां अफाट प्रतिसाद मेळ्ळो। 2 गटांनी ही जाल्ली, ज्युनियर गट आनी सिनियर गट। आनीक फाल्यां आज रमेश सप्रे गुरुजीचे 7 अंकाचो प्रवचन जातलें। आनीक फाल्यां अखिल गोवा देशभक्ती गीत सामुहीक गीत स्पर्धा ह्या मंडपांत जातली 4:30 वरांचेर।